टूर ऑपरेटर धमकी देऊन त्यांची गिरायका व्हरतात अशी कागाळ कोलवेच्या टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी पुलिशेन केल्या। हे टूर ऑपरेटर बशी घेऊन कोलव्या येतात आणि पर्यटकांक व्हरतात। ताका लागून टॅक्सीवाल्यांक भाडे मेळना। इतलेच न्ही, ते पिस्तूल दाखवून धमकी दितात असोय दावो टॅक्सीवाले करतात। हो प्रश्न सोडोवचो म्हूण टॅक्सीवाले मागतात, नाजाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। 10 वर्सां मायजू जालें हे प्रॉब्लेम चलना लागले। जशे पळय आतां वो येल्लोज गॉम्स फील गोवा आमकां दिसान दीस हे प्रॉब्लेम कोता। जे हातीमालाचे मनीस येताय ते हिंगा भुरगे येताय ते आपले पोट भरून येताय। जे 200 भुरगे आहा हिंगा ते भुरगे हिंग पोट भरून येताले आनी तांकां देखून ते आतां हाडान हिंग प्रॉब्लेम कोता। तो काल म्हळ्यार तांकां त्या भुरग्यान तापटायला मार देखून मारला आनी तो कितें सांगिल्लें जाल्यार रोखडो उतराको तो गान काटा। आतां इतले भुरगे आहाय, आतां इतले टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय, ओनर आतां हे आतां पोट भरता एक लेको एक गाडी आहा आनी तो आतां 8 गाडी घेवन पोट भरून सोयता। ताका आमी हालीं पयलीं 2 गाडी दिलोले, तो कोतकोता आतां 8 गाडी आनी वयले म्हणटा कोणाच्यान कितें करूं जाता काय म्हणटा। हें कितें हें आहा पडटा तें गोवोरमेंटान हेजेर मातशें एक्शन घेवचें आनी जाता तितू बेगीन हे आमच्या गांवचो आमच्या MLA आहा तेणें आमचें हेजेर एक्शन घेवचें। तें ऑलरेडी आमी पयलीं दिलोलें कंप्लेन दिलोलें, आतां आयकोन पोतोसन पुलीस स्टेशनाचेर वयताय। उदाटेसून पुलिसां हाडटा आनी आमकां धमकी दिता हिंगा। सो हेज मुखार आमी आयकोन कोणाचें घेवपा न्हय आमी। आनी आतां आमी जरी तर हें जायना जाल्यार आमी व्हडलो इश्यू करपा आहाय। आमी सगळे ड्रायव्हर तेंगे बायलो सगळे रस्त्याचेर येवन आमी एजिटेशन करताले। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। यंदाचो जो कार्नवाल आहा तो 9, 10, 11, 12 ह्या 4 दिसांनी जे मेन फ्लड आहा ते 4 दिसांक आसतले। यंदा आमी जो 12 तारखेर जी फ्लड परेड आसतली ती वार्षिक ते कोर्टा कडसून स्टार्ट जाताली। तो मेन आमी रूट यंदा आमी चेंज केल्लो आहा। म्हापसा कोमलिदात बिल्डिंगे कडसून स्टार्ट जातलो, चर्चीक टर्न घेवन मागीर आजिलो हॉस्पिटला कडसून म्हापसा मार्केट बस स्टँड टू डायरेक्ट आमचो वेन्यू म्हणजे कार्नवाल वेन्यू हांगा बोडगेश्वराच्या ऑपोजीट थंय तेची सांगता जातली। गोंयांत आयज जें कितें चल्लां सामाजीक मळाचेर, सांस्कृतीक मळाचेर आनी कितें शिक्षणीक मळाचेर हे सगळ्याचे पडसाद आमच्या कवितेक येवंक जाय। कविता हाच्या फुडें वचपाची गरज आसा आनी ती जर वाचलो जाल्यार आमी कवी प्रयासाचे केवळ आयले उतरांचे खेळ केले अशें न्ही, तर कवीन एक विचारक चिंतवी जावन ते कवितेंत हाडपाची गरज आसा। गोंय सरकारची मुख्यमंत्री रोजगार येवजण चडांत चड तरणाट्यां मेरेन पावची म्हूण खासा जागृताय मोहीम चालीक लावपाचें EDCन थारायलां। वेवसायीक आनी तंत्रीक गिन्यान आशिल्ले तरणाट्यांक आतां 20 लाखां मेरेन जाल्यार बाकीच्यांक 15 लाखां मेरेन रीण मेळटले। खंयच्याय प्रकल्पा खातीर येवपी खर्चाचो 50% निधी उद्देग खातें भाग भांडवळ म्हूण दितले। हो निधी सरकाराक ताणें फारीक करचो पडटलो, मात तांचेर कळंतर आसचें ना। फोंड्या तालुका प्रायमरी आनी मिडल स्कुलाचो खेळा मेळावो हालींच कुट्टी खेळा संकुलांत जालो। 17 शाळांनी ह्या मेळाव्यान वांटो घेतिल्लो। उक्तावणाक भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार, फोंडेचो आमदार लव मामलेदार आनी हेर मानेस्त आसले। पहिले 3 भुरगे येता तांकां त्या हातूंत प्रावीण्य मेळोवपा खातीर मुखार स्कूल लेवल आसूं किंवा कॉलेज लेवल आसूं, इंटर युनिवर्सिटी लेवल आसूं किंवा नॅशनल आनी गोवा स्टेट लेवल आसूं
हातूंत जर ते नांव कमयतले ही भुरगीं आमची तर तांकां ट्रेनिंग म्हत्वाचें आसा, तांचो आहार कितें हो म्हत्वाचो आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे एकठांय जावन जर प्रयत्न करत जाल्यार हें शक्य आसा. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.